अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त तेही मोगाच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या काळाच्या 6व्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळात तुमका स्वागत सुस्वागत. आज मेयाची तारीख 5. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाकाणी दिता. तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता नियाळता आसतना ती सुवार्ता समजसारखे तुझ्या पवित्रत्म्याक आमचेर पाठाय. तो पवित्रत्म आमकां जाणवाय दिवं आनी कितें आमी वाचता तें समजून जियोंक साक्षावन जियोंक कृपा दी. ही सुवार्ता आमकां भलायकी हाडून दी आनी आयकुच्या लोकांचेर अभिषेक हाडूं दी. हे मागणें करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 10 ओड 25 तावन 26, 34 तावन 35, 4:4 तावन 8. Acts 10:25 to 26, 34 to 35, 44 to 48. तवळो पेद्रू घराच्या उमराशी पावतस कार्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवी एक मनीस. थोड पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानूं येता. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताजो संदेश आयकून आसलेल्या सुमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सगळे आयलेले सुनात केल्ले भावार्थी विस्मीत जाले. कित्याक ते अत्व्य भासांनी उलयतले आनी देवाक वाखणतले ते तांणी आयकले. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता. तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणीय इन्कार करीत वे. अशें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा सांगता राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली. अंतर्गीत कीर्तन 98. श्लोक 4. जनांगा उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावड्यान जैत ताणें आपणायला. सर जनांगा उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा उजेर आपली न्हीद ताणें उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर जनांगा उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भू निवासिनो सर्वेस्परा जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. सर जनांगा उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. जुआंच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. आवाजवर 4 ओड 7 तावन 10. 1 जॉन chapter 4 verses 7 to 10. मोगाच्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीक धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग आंतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, भगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचें पारीकपण दिवच्या खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगीय ताचेशी येता. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
आवस्वर 15 ओळ 9-17. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुम्ही म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां. ओ म्हजो उपादीस, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास ओरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकळ हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फोळ दिवचे, उरचे तसले फोळ दिवचे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, ओ म्हजो उपदेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवान आमचो असोय मोग केलो, इतलोय मोग केलो, जेजूक ताणें दिलो. आनी आज जेजू तावन आमकां सुटका सडवण मेळ्ळ्या आनी देव आमकां देवाचो मोग करूंक, त्या मोगान जियोंक आपोवणें दिता. आयची तिनी वाचपा आमी नियाळचे वखदां. पयल्या वाचप धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें. तुमी आजो सगळो आवस्वर 10वो आवस्वर धर्मदूताच्या कृत्यांतलो वाचा. पेद्रूचो मानवभाव देव सारकें करता. कोर्नेलियोस जुदेव धर्माक सर्वल्लो न्हय, अन्य धर्म असो तो. आनी कोर्नेलियोसाक देव एक सोपण दिता आनी पेद्रूक आपोवंक सांगता. पेद्रू दनपाराच्या वेळार मागण्यांत आसतना ताका एक सोपण पडटा आनी त्या सोपणांत तो एक दाली पळयता. दालयेन सबार नमणेची जानवरां पळयता, सुकणीं पळयता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, देव सांगता ताका भूक लागतना काड आनी खा. आनी तोवळ तो सांगता, ना, अशुद्ध म्हणलें हांव खावचो ना. तोवळ देव ताका सांगता, देवान रचलें अशुद्ध म्हूण तूं सांगा नाका. कसोले संदेश देव आमकां दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तोवळ ताच्या घरांत टोके पडटात आनी थंय कोर्नेलियसाच्या घरांत जावन आयिल्लो सेवक आसतात. आनी तांचे सांगता पेद्रू कोर्नेलियसाच्या घरा येता. आनी थंय तो घरा येता आसतना कितें जाता म्हणल्यार घडीत आज संक्षिप्त तरान ह्या थोड्या उतरांनी आमी आयकता. तोवळ पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल, तो एक मुखेली जावन आसलो, ह्या झुजांत आसचो व्यक्ती जावन आसलो कर्नेल, ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रूची जबाब आनी रिएक्शन. पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, जावं बरो कर्नेल देवाचो व्यक्ती म्हणून पांयां पडलो. पूण पेद्रू सांगता, उठ, हांव एक मनीस. तो उडवीक भोगना. आज सबार कोटी प्रवाचक जावं पुरो इल्ली कोटेशन येता तांकां स्वार्थ प्रगट करता म्हूण तें आमी व्हडले व्यक्ती जायना. पेद्रू तावन आमी शिकोवंक आसा. आनी तोवळ कितें जाता, थंय पेद्रू स्वार्थ प्रगट करता. स्वार्थ प्रगट करतना तांचे वयर पवित्र आत्मो देंवन येता. आनी पेद्रू सांगता, देव पक्षपाती न्हय म्हूण म्हाका स्पश्ट जालें. गॉड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स. देव पक्षपाती न्हय. जो कोण देवाक भियोन चलता, देव भिरांत आनी सारकें तें करता, तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मान वता. ऐका, देव पक्षपाती न्हय म्हूण म्हाका स्पश्ट जालें.
जो कोण देवाक भिवन चलता, सर्वेस्परा भिवन चलता, बापूत पवित्रत्म्या भिवन चलता आनी सारकें तें करता, तो खंयचो वंश असो जाल्यार देवाक मानू वता. मोगाच्यो भाव भयणीनो, देवाक मानवो जाय जाल्यार आमी कितें करीचंय? आनी तेंच जावन आसा दुसरें वाचप आनी तिसरें वाचप. देवाक आमी विधेयी जाय, ताचे उपादेश पाळी जाय, ताच्या मोगान आमी जियेचंय. कर्नेल देवाच्या मोगान जियेलो आनी तो वळ कितें जाता? पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताजो संदेश आयकून आसलेल्या समेस्तांचेर पवित्रत्म देवलो. पळया, पवित्रत्म देव जाय जाल्यार कोणी तकले रात दवरचे, पडचे, उठचे, हे कार्य करीचे म्हणना. ते जावंक रस्तेंग ऑफ द स्पिरिट ए गिफ्ट. पूण व्हरते जावन आसा सुवार्थ आयकोवचें. सुवार्थ आयकतना पवित्रत्म आमचेर देवून येता. कित्याक? ही सुवार्थ पवित्रत्मेची सकत जावन आसा. एफेस बरयलें पत्र 6 वळींत आमी वाचता, बाचाव्याचे देणे म्हणले शिरास्त्रान तुमी घेया, पवित्रत्मेचे तालवार, देवाचे उतर जावं तुमचें तालवार, पवित्रत्मेचे देणे. त्या खातीर उतर आयकतना, उतर वाचतना आमी पवित्रत्म्यान भरता. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेर पवित्रत्मेचे देणे वतले तें पळोवन पेद्रू सवे आयलेले सुनात केल्ले बावार्थी विस्मीत जाले. कित्याक ते अतव्या भासांनी उलयतले, गिफ्ट ऑफ टंग्स आनी देवाक वाखाणतले, तें तांणी आयकलें. तोड पेद्रू न्हू म्हळें जसो आमकां तसो तांकांय पवित्रत्मो मेळ्ळो आसता. तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणीय इन्कार करी वेतवे खंडीत ना आनी तांकां ताणें उदकान पवित्र स्नान दिलें. मातशें भाव भयणीनो, पेद्रू तांचे सांगात रावता, सुवार्थ परगट करता आनी थंयच्यान तो मुखार वेता. पेद्रूचो मनोभाव बदलता. थोडे फावटी आमची अशीर चिंतपां, अशीर मनोभाव, आमकां साल्वासांव आसा तांकां ना, आमकां देव कळीत आसा तांकां कळीत ना, सारकें. पूण तांकांय देव ताका उगडापे करता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक आसा. त्या खातीर आमी मागोवंक आसा. अचंतर गितान आमी आयकलें, 9 आनी 8 जनांक उजेर आपली सोडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या, सगळ्यांक ताणें कळीत केल्या. त्या खातीर आमी कितें करीचंय? सर्वेस्पराक नवें गीत गायचंय, सर्वेस्परा सांगे आमी जियेचंय, सर्वेस्पराची आशिर्वादां बेसावां पृथ्वी आनी ती सोडवण आमी ती परगट करीचंय. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जुवांचें वाचप, जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें पळया. हें वाचप आमकां मोगा विशयान सांगता. आज वांजेली जुवों सोंसू, हेका आमी कसो मोग करुया. कित्याक? मोग देवा तावून येता. पळय, मोग देवा तावून येता. देव मोग जावन आसा. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. मोगान देवाक रुसूंक ना, देवान मोगाक रुसलो. गॉड इज लव. थोड्यां सांगचें लव इज गॉड म्हणून. थियोलॉजिकली इट इज नॉट रायट. कित्याक म्हळ्यार देव मूळ जावन आसा मोगाचो. देवा वयर मोग ना, देवा थंय मोग आसा. कित्याक देवच मोग जावन आसा. जो कोण मोग करता तो देवाक वळखता आनी देवाचो भुरगो जाता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभच्या खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर फाटायलो, उगडापो केलो आनी मोगांतू वाटापूच आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, भागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान, आमच्या पातकाचे परिपण दिवच्या खातीर आपल्या पुताक ताणें पाठायिल्ल्यान. म्हळ्यार त्या खातीर देवान आमचो पयलो मोग केलो. आमी देवाचो मोग केल्लो न्हय. त्या खातीर आज आमी देवाक अर्घां दिचंय. हास्ताची सुवार्थ मोगाची. आनी तेंच तो सांगता वांजेलांत. 3 विशय तुमी मतीन दवरूंक आसा. गेले त्या आयतारचो वांजेली आनी आयच्या आयतारचो वांजेली, तेतून कंटिन्युएशन. हांव दाखोवल आनी फांटे म्हण जेजून सांगलें, हांव दाखोवल आनी फांटे. हांगा सांगता ते आमी 2 आयकलें. म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा, म्हज्या उतरां थंय तुमी एकवटान रावा. आयच्या वाचपान आमी आयकता, म्हज्या मोगान तुमी एकवटान रावा. आज गरजेचें मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या मोगान आमी एकवटान रावचें. जेजूच्या मोगाक आमी साक्ष जावचें. जेजून आरंभ केल्लें मिसांव मोगान सेवेच्या स्पिरितान मुंदरून व्हरचें. न्हय आमच्याच अनल्यापणान आमी जियोवचें. बगार आमी सर्गीच्या जाणवायेन जिवंक जाय. त्या खातीर आमकां ही वाचपां मजत दितात.
जेजू म्हणू लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावचे, म्हजे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुम्ही म्हजे उपदेश पाळचा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. तर आज आमकां आमचें जिवीत सारकें करूंक देवाने उपदेश दिल्यात. उपदेश पाळचे म्हळ्यार देवाचो मोग करचे. 10 उपदेश, पयले 3 म्हजो आनी देवाचो संबंध, 4थो म्हजो आनी आवय बापायचो संबंध, तशेंच उरले 6 उपदेश म्हजो आनी पेल्याचो संबंध. त्या खातीर आमी उपदेश लायटली काणी घेवचे नाका. उपदेश आमी ते पाळी जाय, उपदेशा प्रमाणे आमी जिये जाय आनी उपदेशाद्वारे आमी देवाचो मोग करता म्हणून ह्या संवसाराक देवाक कळीत जाता. म्हणजे आमचें जिवीत पवित्रपणान जिवंक आमकां हे उपदेश आमकां उपकार जातात. जेजू सांगता पळया, म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला. म्हजो संतोष. आज कितल्याशे जाणां कुटुंबांत संतोष ना, कुडीन संतोष ना, मतीन संतोष ना. आनी तो सांगता हो संतोष तुमचे ते आसा जाय जाल्यार हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. पण मुखारचे बाबडीना फरमायलें केल्यार मात हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता, सेवाक न्ही. मुखार सांगता पळया कित्याक आज हे सगळें आमी करतना सर्वेस्पराचे सुमयेचे आमी इश्ट जाता. एजेकियल प्रवादी सांगता देवान दुष्ट जा म्हूण कोणाक सांगोंक ना. दुष्टाच्या मरणान देव संतोष पावना. देव आमकां जेजू मरिफात आमकां इश्ट कर काण घेता. मुखार सांगता पळय, ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, ह्या गुलाम म्हणना. आमी गुलाम न्ही, आमी साकर न्ही. वी आर नॉट सर्वेंट्स, वी आर नॉट कितें म्हणटात गुलाम न्ही. कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. साकरा कडेन सांगचें म्हणना धनयान. आमी पळयता थोडे फावटी आमच्या घरांनी काम करचें आसा जाल्यार पुरो तांचे कडेन सांगचें म्हणना. पूण हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. इश्ट म्हळ्यार इश्टा कडेन सगळें तो सांगता, इश्टा कडेन सगळें तो वांटून घेता. कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. हांवें आतां सांगलें बापा तावन आयकलें ह्या 12 जाणांक ताणें कळीत केलां, सकट ताणें कळीत केलां. कितेंच ताणें लिपोवन दवरूंक ना. आज बापान जेजूक उगडाप केलो, कितेंच लिपोवन दवरूंक ना. त्या खातीर पाऊल सांगता लिपोवन आसलोलो गुठू आमकां जेजू मरिफात क्रिस्ताच्या मोगा मरिफात उक्तो जाला. कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना. यू हॅव नेवर सिलेक्टेड मी. फ्रँकली तुवें म्हाका विसरून काडूंक नाय. हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. आज आमकां हर एकल्यांक देवान विसरून काडल्यात. कित्याक विसरून काडल्यात? एका मिसावा खातीर विसरून काडल्यात. क्रिस्ती भाव बावडा जावन आमकां मिसांव खंयचें तुमी भायर वचून फोळ दिवचे. आज आमी फोळ दिवची क्रिस्तांवां जाय जाय. फोळ दिवचे फिरगस कुटुंब जाय जाय. फोळ दिवचे ICYM YCS जाय जाय. फोळ दिवचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जाय जाय. फोळ दिवचे गोळीक मंडळी, अर्थीक समिती, कॅथोलिक सभा, विन्सेंट दे पॉल ह्या कितेंय आमची संघटना आयोग आसात, फोळ दिवची जाय जाय. थंय स्वार्थ ना, थंय हांकार ना, थंय गर्व ना. थंय क्रिस्ताचो मोग जाय जाय. आमचे बंडवाड क्रिस्ताचो मोग आमी कितेंय करता क्रिस्ता खातीर करता. क्रिस्ताच्या मोगांत आमी करता. नांवा खातीर करना. कोरजेच्या सेवे खातीर न्ही, गरजेच्या सेवे खातीर करता. मर्जे खातीर आमी करना. त्या खातीर तुमी भायर सावन वचून फोळ दिवचे. आज फोळ दिवचे हर एकल्यांनी. आवय बापूय भुरग्यांक थंय, भुरग्यांनी आवय बापूय थंय सगळ्यांनी फोळ दिवंक आसा. म्हळ्यार मोगान जिवंक आसा, साक्ष जावंक आसा. उरचे तसले फळ दिचे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. उरचे तसले फळ. आज मदर तेरेसा म्हणलें उरचे तसलें फळ. अल्फोन्सा उरचे तसलें फळ. राणी मरिया उरचे तसलें फळ. सबास्तियन सबास्तियन उरचे तसलें फळ. हे संत भक्त उरचे तसलें फळ. आमच्या जिवितांनी उरचे तसलें फळ दिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा.
सुमी आमकां कृपा दिता। अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो। पण म्हजे उपदेश पडल्यार तुमी म्हज्या मोगान रावतल्यात, तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात, तुमी फळ दितल्यात, तुमकां हांवें विसरून काडलां आनी तुमी म्हज्या जेजूच्या नांवान म्हळ्यार कितेंय विचारशात जाल्यार तें जेजू तुमकां दितलो। हें सगळें तुमकां दितलो हो म्हजो उपदेश तुमी एकामेक असो मोग करा। आज आमकां गुण जाय देवाच्या मोगा वरवीं। देवाचो मोग आमकां सर आमच्या भितरांतले अस्कत काय बंदोडे पयस करता। त्या मोगान आमी जियेवया, ताच्या उतरान आमी जियेवया, ताचे थंय आमी एकवटान जियेवया। एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या वासफरांत 10व्या वळींत सांत पौल सांगता, निमाणें एक उतर, सुम्या सवे रावन तुमी बळोवन जाय ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय सैतान हाडटा, देवसार हाडटा, त्या सर झुजा विरोध तुमी झुजूंक जाय, कुतंत्र विरोध तुमी झुजूंक जाय आनी तुमी अखेर पर्यंत तीर रावंक जाय। मग अशें भाव भयणीनो, एक घडये भर आमी दोळे धांपया, आमी मागया एक दाबवटी, सुम्या जेजू तुज्या मोगान म्हाका बोर, 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 सुम्या जेजू तुज्या मोगान म्हाका बोर। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वेस्पर बापा तुज्या मोगान आमकां अभिषेक कर। सुम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर, सुम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर, सुम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर, सुम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालो मरग ब्रशारा बलगरा शांदरिया रावरा हाल फकोरा राफा 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 राफा। मागया सुम्या जेजू म्हाका भलायकी दी, 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 सुम्या जेजू म्हाका भलायकी दी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सुम्या जेजू तुज्या कृपेन म्हाका अभिषेक कर, सुम्या जेजू तुज्या कृपेन म्हाका बोर, सुम्या जेजू म्हज्या बंदडेंतां सुटका दी, सुम्या जेजू म्हज्या बंदपासांतां सुटका दी। हालेलुया 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 हालेलुया। मग अशें भाव भयणीनो, खंयच्या जाग्यार तुमी आसा त्या जाग्यार तुमी मागा, हांतरुणार आसूंक बरो, आस्पत्रेंत आसूंक बरो, कश्टांत आंगांतांत एकसूरपणान रित्यापणान मानसीक वत्तडान आंगांतांत आसूंक बरो, तुमच्या आंगांत आनी आतांक तो पयस करता। ह्या घडये तसो मोग तुमच्या काळजांत, तुमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंडान देंवन येवं दी। पेद्रून प्रवचन करतना देवून आयलोलो तो सुपवित्र आत्मो ह्या घडये इस्वार्थ आयकोवचे म्हज्या भाव भावडांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, भुरग्या माणांचेर, तांच्या तेसांवाचेर, भलायकेचेर देंवन येवं दी। हे पवित्र आत्म्या देणाऱ्या दातांच्या देणाऱ्या देवून ये तूं, देण्यांच्या दातारा तूं देवून ये, तांचेर बोर तांकां तुजे सक्तेन उलपावन उडय, हुमटून उडय, अंधकार बंदपस बंदड्यो। सर्वेस्परा तुज्या पवित्र आत्म्यान अडचण गुड दगरा बरे आसल्यार हांव नाश करतलो न्हय, तुज्या सक्तेन बगर पवित्र आत्म्याच्या बळान तोच पवित्र आत्मो तुमकां तुमच्या थंय देवून येवं दी। बावतिजमान तिरवणेन मेळिल्लो पवित्र आत्मा ज्वाळ जावं दी। देव पक्षपाती न्हय, आमचे अस्कत काय तो बक्षिता, आमचो तो मोग करता, आमचे त्याची पातकाच्यो संकल्यो पाळा समेत उमटून उडय। सुम्या आमी पवित्रपणान जिवन तुका साक्षात जिवनचे बाग थ्रू आमकां फावो कर। सुम्या टच, anoint, bless, heal for your glory. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका। सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। बापू फ्रँकलिन सोजू शोमो गादी इसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा। आमेन।